सर आयज तुमची सब यार्डान अपोजीट टू बागायतदार नांवाचो जो केळ्यांचो स्टोर आसा ताचेर तुमी रेड घातलेली आसा. कितें आहा प्रोसेस आयज तुमचो रेडाचो? आयज अशी न्हू आमी रेग्युलर सर्वेलन्स चॅक यार्डान करीत आसता वन्स इन अ वीक, वन्स इन 15 डेज ह्या सायकलीक हितून येत आसता. आनी कंपेर केल्यार फाटल्या वर्सांनी जी प्रॅक्टीस आसलेली आतां रिसंटली जे आसा खूब इम्प्रुवमेंट आयिल्लो आसा. बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेंडर्स तांणी आपली भट्टी घातल्या आनी ट्रेडिशनल वे ऑफ रायपनींग ते करता. कांय अशे वेंडर्स आतां एक दोन आसतात, जसो आयचो हो आमकां सांपडलो तो आसीफ, ताणें एक नॉन अप्रूव्ड मेथड यूज करून रायपनींग केलां. स्प्रेइंग अ डायल्युटेड वर्जन ऑफ इथोफोन हो केमिकल घालून ताणें रायपनींग केल्लो आसा. सो ड्युरींग द सर्वेलन्स चॅक ऑफिसराक डावट आयलो आनी येवन चॅक करून ताका तें केमिकल सांपडलें. सो तशें करून जो जो स्टॉक ताणें स्प्रे केल्लो तो आमी अटॅच करून विथ द हेल्प ऑफ म्हापसा म्युनिसिपालिटी तो डिस्ट्रॉय केला आनी ताका बूक केल्लो आसा. आनी फाटले फावटी अशी एक रफली अरावंड 1 year अगो अशीच एक गजाल घडलेली आसलेली. हनीफ म्हणून एक वेंडर आसलेलो, तोय असोच. पण ते जे केमिकल ती स्प्रे करतात ह्या केमिकलाची अवेलेबिलिटी इजिली आसा कित्याक दीस इज अ एग्रीकल्चरल केमिकल. इट इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन एग्रीकल्चर. सो हाका लागून तो केमिकल मेवता. बट दीस केमिकल कॅनॉट बी स्प्रेड ऑन द फ्रूट, बट इट कॅन बी यूज्ड वेन द फ्रूट इज ऑन द प्लांट. सो इट इज अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हेन्स दीस केमिकल इज अवेलेबल इन द मार्केट. सो तेच केमिकल हांगासर यूज जाता टू रायप केमिकलाचो तो दुरुपयोग करता फ्रुटाचेर मारून डायल्यूट करून. सो आतां कितें ताका चालान फायन बी आसतली? ताचेर केस बूक जातली. लास्ट टायम जशी आमी हनीफाचेर केस बूक केल्ली आसा. तशें आमी पळयता की हांगासर बाकीचे वेंडर्स आसात तांचे कितें इन्स्पेक्शन बीन केल्लें आसा? जेन्ना इन्स्पेक्शन जाता तेन्ना सगळे वेंडराचें इन्स्पेक्शन जाता. आमचे इन्स्पेक्टर सर्वेलन्स सॅम्पल्स जायते 15-20 सॅम्पल्स काडटा आनी हे रुटीन बेसिसार आमच्या लॅबान चॅक जाता. जेन्ना जेन्ना आमकां नॉन कंप्लायन्स मेळटा तेन्ना आमी फुडली मागीर तांचेर कारवाई करता. टोटल आतला कितले बनानाज तुमी सीज केले? 9 क्विंटल. 9 टन. तुमी मालक या हेजे वेजिटेबल वेंडर्स फ्रूट वेंडर्साचे कितें जालें नेमकें? हे केमिकल जे आसा ते कितें खंयच्यान तुमी हाडटा? कोणी हाडून दिल्ले? सो कितें हाडून दितना सांगलात आसतलें बाबा कशें यूज करप, कितें तें कितें हानिकारक आसूं शकता अशें? काय खबर ना. पयली फावट कोणी दिल्ले हाडून तुमकां? बेळगांवच्यान तुमी हाडलेले? ओके. सो एक हानिकारक जी वस्तू आसा जी लोकांक तुमी विकता हाचो खंय तरी तुमी लोकांक मिसयूज जाल्ल्या भशेन दिसता अशें दिसना तुमकां? भायर घातल्या. FDA येयल्ले इन्स्पेक्शन करून आतां ते सीज केला. नांव कितें तुमचें? आसिफ. तुमचे स्वताचे हे वेंडर केळीचे स्क्रॅप? He's part of the department, but he should speak more. No, one person is not सर कितें केमिकला बद्दल मातशी कितें म्हायती दिवंक शकता तुमी? हय हय. This is ethophone. Actually, it is used for agriculture purpose, but it is not allowed not fruitsan use करतात because it is hazardous. Okay. पण आमी पळयता ताका लेबलिंग बी काय ना. इट इज इजिली अवेलेबल. They are mixing it. They are not selling it with the label because it's label काढून ते sell करतात. They are getting it through the big bottles. Okay. Then they are removing part and then they are mixing it into water and then they are using it for the ripening purpose. सो विदाउट लेबलिंग मार्केटिंगाक हे अशेंच विकले वयता? See, I can't speak much on this because this is not our part. ओके. ओके. सो हे इल्लिगलूच कायंड ऑफ Because label none Oh. You can't confirm from which brand it is. It can be poisonous to the health of person. Yes,
Yes, that's why we are stopping these things. चलो थँक्यू. झाले होय होय ती साडी चलो. सर आयज तुमची सब यार्डान ऑपोजीट टू ते गेले पळय तितलेच ते. हे येयलो